पॅन्डेमीक कायद्यान मुखेलमंत्र्याक काय हक्क दिल्यात ताचो उपयोग गोंयांत रावपी लोकांच्या बऱ्या खातीर मुखेलमंत्र्यान करचो, कोणूय एक मंत्री वा आमदाराच्या फायद्या खातीर करचो न्ही, अशें कुडतरीचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सोन वास्कोत पत्रकार परिशद घेवन उलयला. गोंय ग्रीन झोन आशिल्लें तें आयज खंयच्या वाटेन वयता तें पळोवन ताचेर मुखेलमंत्र्यान नियंत्रण हाडपा खातीर वावुरचें. गोंयांत एकूय कोवीड दुयेंती नासलो, आयज 200 परस चड आसात. मुखेलमंत्र्यान हाचेर आतांच नियंत्रण हाडलें ना जाल्यार मुखार खूब त्रास गोंयकारांक सोंसचो पडटलो, अशें आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो म्हणटा. Pandemic law बट ह्या हेल्थ एक्टाचेर तांकां पावर्स आहाय to take steps. The government has got powers, the collector has got powers, the chief minister has got powers, the health minister has got powers, specific powers. Wapar. We as an opposition, we are not going to stop you from enforcing powers. Right from quarantine सान हांव चीफ मिनिस्टर सांगता. हांव सांगत आहा ताका की तुका दोन ऑप्शन आहाय, एक चीफ मिनिस्टर गोंयच जावपाक आनी दुसरो बीजेपी चीफ मिनिस्टर जावपाक. He has taken the second path. फर्स्ट पाथ सगळ्यांक कॉन्फिडन्स घेवन सगळे काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स सगळ्यांक ऑपोजिशन सगळ्यांक घेवन मुखार वचपा जाय आसलें. हेच वेळार यू हॅव टू गो क्रॉस बोर्ड. यू कॅनॉट गो बाय आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यू हॅव टू गो बाय नॉट यू मस्ट नॉट गो बाय वॉट समबडी टेल्स यू. हांव सांगता चीफ मिनिस्टर रॉंग मनशां आयकत म्हण. सो लेट अस स्टील आय एम टेलिंग यू वी हॅव गॉट ऑप्शन बिफोर द थिंग्स फ्लोर अप. सी आज बारीकच्यो जाल्यार आज एक्सपेक्ट नासलें की 200 केसीस जातले म्हण. आमी ग्रीन झोन म्हूण शाटी फुलयताले, आज खंय ते शाटी फुलयताले ते कोणाक लागून आज ग्रीन 200 जाले. आमकां लागू जालें ना, ऑपरेशनाक लागू जालें नाही. सांग ऑपरेशनाक लागू जालें म्हूण कापास जालेले सांग. वी वॉन्ट गोवा टू बी सेफ. आमकां राजकारण करपा नाका. वी वॉन्ट गोवा टू बी सेफ आनी हें करपाक हास्या येयला. चीफ मिनिस्टर जर कोण व्हिडिओ चोयता, चीफ मिनिस्टर जर म्हाका आतां पयलो कितें करया आमी पयशे म्हणून आत्तां रेडी आहाय आमी. हांव सगळ्यांक घेवन वयता, सगळे ऑपरेशनाक घेवन वयता बारबर. कित्याक आमकां हे टायमाचेर पॉलिटिक्स नाका. आपणाले आमदाराक आपल्याले मिनिस्टराक घेवन कोत्तलो म्हूण हें चिंतपा जायना चीफ मिनिस्टर. वी हॅव गॉट डिफरंट ब्रेन्स. कोणागेले आमकां आमी एज ए इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां एक बारकेलो मनीस केन्ना कितें सांगता आनी तें सारकें गरजेचें जाता. एक बारकेलो मनीस येता आनी कितें सांगता आनी दॅट बिकम्स द सारकें सोल्युशन टू द मॅसीव प्रॉब्लम. हे चीफ मिनिस्टराक हें आसपा जाय. ही शूड बी मॅग्नमस इनफ to be the chief minister of Goa. Anyway, I am not here. Congress is demanding the resignation of the chief minister. I am आता सांगेन तुका की I am not here to do politics. I am here to look after the interest of the people of Vasco, and that is why I have come here, taking a risk of my health and everything to come here. Nobody has come here. What is the logic? He is not declaring the lockdown in Vasco. See, even if I make a statement, it will become Rajkaran. I am telling the chief minister, do it. Because these MLAs are asking it. तेगले आमदार विचारतात ताका, हांव विचारना ताका, तेगले आमदार विचारतात. आमी सांगताय कितें, टेक द पीपल इनटू कॉन्फिडन्स एंड एक्ट फास्ट. ते कोण पोल येता, कोण आनी कितें कोण प्रोटेक्ट करूं नाका, ते एनवायरमेंट काबार करूं नाका. इलिगल कन्स्ट्रक्शन वास्को चालू आहाय ती बंद कर. हे लॉकडावनात पडे कोर्ट बंद आहाय आनी लोक पडे फायद घेतात तें बंद कर. तुगेलें एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलें तें फायंड आउट कर प्लीज. Anyway, let us not go into it. I don't want to make any statement of kona resign जावपाचें or ना. I am here to protect the interest of Vascocars. ते मागीर कोणू जावं लोक आमगेले आम काडीज आहा आनी आम काळजांतल्यान येयले आमगे लोकांक सांबाळटात. आनी हें करपाक आम चीफ मिनिस्टर सांगपा येयले, हिंगसान सांगपा येयले की टेक स्टेप्स फास्ट. फ्रॉम 300 200 आहाय ते 400 आनी 500 जावचें पडा. आमकां नाका. आम 200 to 0 जालो जाय आनी तें करपाक गरज पडल्यार आमी उबरावपा रेडी आहाय. हांव फकत एक सांगता की सार स्टेप्स केले मग आज 200 जाले आनी कोणा जाले त्यो चीफ मिनिस्टर शूड आन्सर. ही इज द कस्टोडियन ऑफ द लॉ. ही शूड आन्सर. ही शूड टेल कोणा लागून जाले त्यो. काल आतां तुगे हिंग येयली केस येयली कलांगूट. मिनिस्टर लेटर दिता लोकां भितर घेवपाक आनी कितें उरलां तें एडमिनिस्ट्रेशनान उरलां. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड आन्सर दीस. हांवें कितें म्हणलें जाल्यार पॉलिटिक्स केलें म्हटलें म्हाका नाका कमेंट करपाक. आमगे दीस येतलो एसेंब्लीन ते दीस आमी उलयतले कितें उलोवपाक. हे शूड टेक इमिजिएट स्टेप्स इन वास्को धाकलेशें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल करपाक. हे शूड टेक स्टेप्स टू पुट इन ऑर्डर, गेट डॉक्टर्स, गेट पुट इट इन ऑर्डर, prepare for himself in case there is an emergency. Don't wait for emergency to happen. I am not an expert.
But my common sense tells me that he should keep these things ready in the next 2 days, 2-3 days. Now I am not the chief minister to decide. I am here to suggest. I am part of the problem. I am part of the solution. I don't want to be part of the problem. I want to be part of the solution. That is why time and again we are saying, let's all do it together. No issues. You do it, but we will suggest. We have come here to Vasco to restore faith of the people of Vasco that we are with them first. Second, we are not here to do politics. We are here to tell the chief minister, take steps immediately. At least आम्ही येयले म्हणून आणि कितें steps घेतले म्हणून